गोवा अध्यक्ष युथ अध्यक्ष मरद बाटोळकर आणि आम्ही पळयता की ह्या म्हयन्यात जी लोकांक बिलां आयल्या सर्वसामान्य ती भरपूर वाडलेली आसा कळ्ळें न्हू तेज्या खातीर आमी तुमकां एक हे करपाक विचारपाक आयले की कशा पद्दतीन कित्या खातीर वाडल्या हाची जी बिलां आसा ती सर्वसामान्य हातीक कोरोनाचो एक मोठो हो जाला लोकांक समस्या लागना वयल्यान तुमची बिलां वाडल्या म्हणजे लोकांनी भरपाची कशी इतल्या मोठ्या प्रमाणात वाडल्या ती तेज्या खातीर आमी तुमकां विचारपाक आयले की कित्या खातीर वाडल्या अशी आयज वाळपय ब्लॉक काँग्रेस तर्फे जे वाळपयचे इलेक्टेड डिपार्टमेंट आसा ऑफिसा तेंचेर आमी आयज एक जाप विचारपाक आयिल्ले की जे 70च्या जनतेक वाडीव बिलां ह्या म्हयन्यान भरपूर भरमसाट बिलां आयल्या त्याचो एक जाप विचारपाक आमी एक आयिल्ले आणि एक आमी विनंती केल्या की तुज्या ज्या बॉसाक आसा ती तुजे कितें स्थिती आहा हांगातली ती सांग वचून म्हणून म्हाका एक वायट दिसता की जेन्ना 22 मार्चाच्यान लॉकडावन सुरू जालें आणि त्याच्या उपरांत जे लोकांची स्थिती आयली लोकांचेर हालाकीची स्थिती आयली लोकांक काम धंदो कितेंच ना आणि अशा टायमार जेन्ना की खंयच्याच काम मेळूंक शकना अशा टायमार सरकारान खरें म्हटल्यार जनतेचें चिंतपाक जाय आसलें पण हे गोवा सरकार एक जनतेक चिंतिना ते स्वताचो स्वार्थ चिंतता हें वाडीव बिलां वयल्यान दिसून येता आयज जी बिलां वाडयल्या ती खरें म्हटल्यार माफ करपाक जाय आसली सरकारान पण सरकारान माफ करूंक ना आणि एक बिलां मोठ्या प्रमाणात वाडीव दिली कारण तूं एक जखमेचेर मीठ चोळपाचें काम हे सरकारान केलां महामारी सारकी जी कोरोना सारकी महामारी जाला ती एक आमच्या जनतेक जखम जाल्या पण दिसता की ह्या जखमेचेर बिलां वाडोवन आणि पेट्रोल वाडोवन एक मीठ चोळ्ळां आमच्या जनतेच्या जखमेचेर म्हणून हांव ह्या सरकाराचो निशेध करता पळयलें जाल्यार सरकारान ह्या आमच्या गोवा सरकारान एक जनतेक हेल्प करपाक जाय आसलें पण हेल्प करूंक ना एक मोठे आमचे दुर्दैव आसा आणि केरला सारख्या गव्हर्मेंटान ही जनतेची जी बिलां आसा ती माफ केल्ली आसा पण आमच्या ह्या गोवा सरकारान फक्त आपलेंच चिंतलें आहा आपलो स्वार्थ चिंतलो आसा म्हणून आयज पर्यंत जे कोरोनाचे पेशंट वाडले ते सरकार जबाबदार आसा म्हणून हांव ह्या सरकाराचो निशेध करता आणि हे वाडीव बिलां आहा ही ताबडतोब कमी करची आणि नाजाल्यार सगळी वीज बिलां ही सगळ्या जनतेक माफ करची अशी हांव सरकारा कडेन मागणी मागता आज आमचे काँग्रेस वाळपय ब्लॉकाचे तसेच आमचे युवा काँग्रेसचे सगळे पदाधिकारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट इंजिनियराक आज हांगा मेळपाक आयल्या आणि जो ह्या वाठारांतल्या 70 वाठारांतल्या लोकांचो जो इलेक्ट्रिसिटी बिला संदर्भान जो इशू आसा जी भरमसाट वाडीव बिलां जी लोकांक आज हांगा प्रत्येक घरांची बील पावल्लें आसा त्याच्या निशेधार्थ त्याचो निशेध करपाक आणि ह्या असिस्टंट इंजिनियराक तेका एका कळीत करपाक की बाबा ही बिलां आयल्या आणि हेजेर कितें तरी ताबडतोब तोडगो काडपा जाय आणि तो जो चीफ इंजिनियर जो वयर बसला तेका इमिजिएटली ह्या संदर्भान तेणें ते हांगा पळोवपा जाय आतां गोंयचे आमी आतां सगळे ऑलमोस्ट सगळ्या तालुक्यांतल्यान कित्याक हो जो विशय आसा बिलां जी वाडून आयला हो 70 तालुक्या पुरतो मर्यादीत ना हो गोंयभर सामान्य जनतेची आज ह्या सरकारा कडल्यान लूट चल्ल्या लुबाडणूक चल्ल्या कित्याक ही कोरोना सारकेली महाभयंकर अशी जेन्ना ही महामारी जेन्ना आमच्या देशान आयल्या आणि खास करून गोंयान इतके लोक आज आमी पळयता हितून आज 4 जाणांचो मृत्यू जालो आज लॉकडावन जालें लोकांचो धंदो गेलो तरणाट्यांच्यो आज नोकऱ्यो गेल्यो आज घर आज चलोवपाक आज डिफिकल्ट जाल्लें आसा आणि अशा वेळार सरकारान जेन्ना ही बिलां माफ करपा जाय आशिल्ली केरला सारकेल्या गव्हर्मेंटान बिलां माफ केली सो गोवा गव्हर्मेंटाक करपाक कितें जालां